Okay. I am Sri Samira Lakshman Nagvekar, General Secretary of Goa Government Employees Association. आज आम्ही एक स्पेशल मिटिंग घेतलेली आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची. तितून आमचो प्रेसिडेंट बाब श्री प्रशांत देवीदास, वायस प्रेसिडेंट श्री प्रभाकर आदर, वायस प्रेसिडेंट सेकंड श्री पांडुरंग गांवस, जनरल सेक्रेटरी मायसेल्फ समीर नागवेकर, ट्रेजरर श्री अभय मांडरेकर, सेक्रेटरी 1 श्री रुपेश म्हापसेकर, सेक्रेटरी श्री मनोहर धारगवे, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स श्री सुभाष मापारी, श्री अभिषेक गावस, श्री दिनेश नार्वेकर, श्री चंद्रू सावंत, श्री कृती वायणकर, श्रीमती दीपाली काळ आणि श्रीमती पूनम मुडलकर इतकी जाणां आसली आमी टोटल. आनी हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन ब्रिफींग करपाची कित्याक मिटींग घेतली. हांव श्री प्रशांत देवीदास, President of Goa Government Employees Association, along with my all committee members. आज आम्ही स्पेशल मीटिंग घेतली रिगार्डिंग गव्हर्मेंटान जे पळय प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट जे पळय स्टेप घेतला आनी सेक्शन जे पळय लायला गव्हर्मेंट सर्वंटाक तेजे बद्दल डिस्कस करपा खातीर आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें प्लेस करपाक जाय हेजे फुडें गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचेर अन्याय जावं न्हय म्हणून ह्या खातीर आमी ही स्पेशल मीटिंग घेतली आनी तेजेर डिस्कशन केलें आणि आम्ही जे पळय थोडी गायडलायन्स तयार केल्या त्या गायडलायन्स आमी त्या गव्हर्मेंटा मुखार मांडपाचे आनी त्या खातीर आमी आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतात हे सगळे एम्प्लॉई कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवपा खातीर. जे पळय सेक्शन लायिल्लें आसा एज पर फंडामेंटल रूल FR 56JI एंड 56J हे रिसंटली गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला टू रिटायर्ड प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट फॉर द गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो कोण 30 वर्सां तेजी सर्वीस जाल्ली आसा क्रॉस जाल्ली आसा तेका प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट घेवपा खातीर करपा खातीर जे गव्हर्मेंटाचे रूल सारकी पाळनात जे सारके हायर ऑथॉरिटी सारकी तेंची खूब त्रास करतात हेजिटेट करतात वर्क करपा खातीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा खूब अशी कारणां आसतात तांकां हो प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला. हो रूल इम्प्लिमेंट करता आसतना गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता जेन्ना खंयच्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचेर ही प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट जेन्ना पळय लागतले गव्हर्मेंटान प्रत्येक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईची स्टडी करची आनी तेजेर अन्याय करचो न्ही हें गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचें स्पश्ट मत. गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन गव्हर्मेंटा कडेन मागता जेन्ना तेजी करेक्ट इन्क्वायरी जातली डिपार्टमेंटली आनी बाय फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल कमिटी ती कमिटी कोण पसून आसतले तें हांव फुडें सांगतलें जेणे करून एक सिन्सियर एम्प्लॉई जर तर खंयच्या डिपार्टमेंटात काम करता तेजेर खंयच्यानच अन्याय जावं नये आनी एक प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट तेजेर अन्यायकारक हो जो पळय कायदो काडी आसा तो तेका लागनयो हें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे सिन्सियर एम्प्लॉईचेर केन्ना लागची न्ही. आमी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागतात थोडे आमी जे पळय थोडेशे आमी गायडलायन्स तयार केल्यात आज मिटिंगी आमी तेजेर डिस्कशन बी केलें आनी ते गायडलायन्स आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटात आनी तुमच्या मुखार मांडटात. जे आर्टिकल जो फंडामेंटल रूल FR 56JI हेतून क्लियरली मेन्शन केला की खंयच्या एम्प्लॉईक एक 3 पाटी चान्स दिवचो खंयच्या एचओडी ऑर ए गव्हर्मेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान ज्या डिपार्टमेंटाक हे प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट जे एम्प्लॉईचेर लागतले तेका एक 3 टायम्स तेका वॉर्निंग सिग्नल दिवचो नाल्यार तेका नोटीस धाडची नाल्यार शोकस नोटीस धाडची जेणे करून तो एक्सप्लेन करू शकतलो आपल्याचेर हो अन्याय जाला आनी त्या एक्सप्लेनेशनाचेर त्या गव्हर्मेंटाचे गव्हर्मेंट सर्वंटाचे ते प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट तेजेर लागचे. जर तर समज
गव्हर्मेंट एम्प्लॉई 30 वर्सां ताणें सर्वीस केल्ली आसा आनी जर तर तो समज 2005 ह्या वर्सा पयलीं जर तो गव्हर्मेंट सर्विसेक जॉयन जाल्लो आसा जाल्यार ताका सगळी पेन्शन जे पळय मेळटा रिटायरमेंट पेन्शन तें ताका लागू करचें अशें आमचें गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचें स्पश्ट मत. गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन सेकंड गायडलायन सांगता की जेन्ना खंयच्याय एम्प्लॉईचेर जेन्ना प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट करतले लागतले त्या टायमाचेर एक रिव्यू इंटरनल कमिटी काडची आनी ह्या रिव्यू इंटरनल कमिटीक खंयच्या त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो अंडर सेक्रेटरी उरचो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उरचो, तशेंच त्याच डिपार्टमेंटाचे 3 मेंबर घेवचे आनी आमी गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन डिमांड करता त्या कमिटीक एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी ऑर प्रेसिडेंट हो एक तेतून इन्वॉल्व करचो जेणे करून खंयच्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचेर अन्याय जावचो न्ही. ह्या कमिटीन तेजी सविस्तर जाणून घेवचें, तेजी एंटायर जी पळय तेजी सर्वीस आसा तेजी सर्विसेचेर कंप्लीट बायोडाटा तेजो पळोवचो, स्टडी करची, ऑफिशियली आनी सोशली तो कसो आसा हें जाणून घेवचें जेणे करून त्या एम्प्लॉईचेर खंयच्यान अन्याय जावचो न्ही. तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी ताका सफिशियंट त्या एम्प्लॉईक टायम दिवचो आनी त्या कमिटी कडेन प्लेस करचें. जर तर तो रॉंग आसा ह्या कमिटी कडेन पावल तेन्ना जेन्ना पळय रिपोर्ट हो पावतलो कमिटी कडेन जर तर हो रॉंग तेजो कितें तर अन्याय जाल्ला हें जाल्लें आसा मिस्टेक जाल्ली आसा आनी तो खरोच तर डिसओबिडियन्स आसा जाल्यार तेजेर प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट करचो. एकदा कितें जाता ज्या डिपार्टमेंटान खंयचो एम्प्लॉई काम करता तेजेर अन्याय जावपाची खूब शक्यता उरता. जर तो समज तो पंक्च्युअली काम करता, डेडिकेटेड टू द पब्लीक आसा, त्या टायमाचेर फॉर अ पर्सनल रिजन खंयच्या पर्सनल रिजनाचेर ऑर एचओडीच्या त्या एम्प्लॉईचेर खंयचोय राग काडपाचो आसता जाल्यार तो आपल्यालो कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्टाक बॅड रिमार्क दिवपाक शक्यता आसा व तेजेर अन्याय जावपाक सामकी दाट शक्यता आसा. हे एम्प्लॉईचेर अन्याय जातलो आनी ताका प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट हे लागतले आनी ही इनजस्टीस त्या एम्प्लॉईचेर जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक जेन्ना अशे एम्प्लॉई सिन्सियरली काम करतात, खूब अशे एम्प्लॉई अशे आसात जे डेडिकेटेड आसात, ऑफिसाक पंक्च्युअली काम करतात, आपल्या टायमा भायरूय बी काम करतात, पूण तेंचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. तशेंच एकदां अशें जावपाक शकता खंयची बायल मनीस समज ऑफिसां आसा आनी तिका तर समज एचओडीन तर समज एक्स्ट्रा काम कर म्हण एकट्याकच दवरलो जाल्यार त्या बायल मनशेचेर बी अन्याय जावपाक शकता अशी बी शक्यता आसा. आनी जर तर तेणें तें काम केलें ना जाल्यार तो ताका बॅड रिमार्क दिवपाची शक्यता आसा. हें जाता तितलें गव्हर्मेंटान हें पळोवचें हो खंयच्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचेर अन्याय जावचो न्ही. जेन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉई खंयच्या डिपार्टमेंटाक काम करता ते काम करता आसतना एकदां कितें जाता खंयच्या पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स येवन जो पळय सिन्सियर एम्प्लॉई काम करता तेजेर अन्याय जावपाक शकता आनी जो पळय खरो सिन्सियरली काम करना जेका प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट खरें दिवपाक जाय ह्या मनशाचेर अन्याय जायनासतना पॉलिटिकली इन्फ्लुयन्स घेवन तो तेतूंतल्यान साल्वार जावपाक शकता. हें गव्हर्मेंटान सारकें पळोवचें आनी हे कमिटी जेन्ना पळय फ्रेम करता त्या कमिटीन हो रिपोर्ट सारको प्लेस करून त्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईक सारकी जस्टीस दिवची. जेन्ना खंयचो एम्प्लॉई 5 वर्सांनी बरी रिमार्काचेर 5 वर्सां आसा रिटायरमेंटाक आनी बरी रिमार्काचेर प्रमोशन जाल्लो आसा आनी जर तर खंयच्या एम्प्लॉईचें 1 वर्स आसा रिटायरमेंटाक त्या एम्प्लॉईचेर प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट लागची न्ही. कित्याक हो तेजेर अन्याय जावन आसा. 5 वर्स ते कंप्लीट जाल्ले आसात जाल्यार ताका प्रमोशन मेळ्ळी आसा 5 वर्सां पयलीं
आनी 1 वर्सांतर तेजेर रिटायरमेंट जाल्लें आसा तेजेर हो खूब अन्याय जातलो. त्या खातीर हें जें पळय प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट आसा ह्या एम्प्लॉईक तें लादचें न्ही. सगळे डिपार्टमेंटांनी आनी ऑफिशियली काम बरे तरेन स्पिडी व्हरपा जाय आनी बरे तरेन लोकांक सेवा मेळपा जाय. हेजे खातीर गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की हें तर इतली स्पिडी आनी फंक्शनली बरी करून तर सगळ्या ऑफिसांनी काम करतले जाल्यार प्रत्येक एचओडीक तेणी सांगचें की ऑफिसां येता आसतना सारको टायमार यो, जेणे करून तेजी तो टायमार आयलो तो पळोवन सगळे जे पळय एम्प्लॉई आसा ते टायमार पावतले. जर तर समज त्या एचओडीक आनी एक चार्ज दिल्लो आसा, दुसऱ्या ऑफिसांत दिल्लो आसा, तेंकांय बायोमेट्रीक त्या हेतून दवरचें आनी त्या बायोमेट्रीक मशिनाचेर तेणें पंचिंग करून दुसऱ्या ऑफिसांत तेणें एटेंड जावचें. जर तर समज ताका लेट जाता जाल्यार तेणें अवश्य ऑफिसाक कळोवचें आपूण अशें ऑफिसांत गेला आनी आपूण अमूक टायमाचेर पावतलो म्हूण त्या हेचेर शिस्त येतली. ही शिस्त हाडटा आसतना प्रत्येक डिपार्टमेंटाक डिपार्टमेंटल बायोमेट्रीक मशीन तेणी इन्स्टॉल करचें, जेणे करून सगळे जे पळय जे फंक्शनल बायोमेट्रीक मशीन आसा तें इन्स्टॉल करचें, जेणे करून सगळे एम्प्लॉई त्या बायोमेट्रिकाचेर नोंदणी जावची. येता आसतना मदींतल्या टायमाचेर आनी मागीर सांजचे वता आसतना ह्या तिनूय टायमाचेर तेंचे बायोमेट्रिकाचेर तेंची रजिस्ट्री जावची. तशेंच खंयचो एम्प्लॉई खंयच्या काम आसता दुसऱ्या ऑफिसांनी वता आनी तें काम आसता, फायली घेवन वचपाचें हें काम आसता, त्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईक मोमेंट रजिस्टर कंपल्सरी दवरचो ऑफिसांनी आनी तेणें सायन आनी तेजेर टायम मारून दुसऱ्या ऑफिसांत वचचें, जेणे करून बरें स्पिडी आनी फंक्शनली बरी स्ट्रेंथनींग बरी लोकांक सेवा मेळपाची अशे भाशेन हें आसा. आनी आमी गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन हे आमी जे पळय गायडलायन्स आसात ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी दवरतले आनी चीफ सेक्रेटरी कडेन दवरतले. आमी ऑलरेडी ड्राफ्टींग केल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा ह्या सगळी गायडलायन्सीचेर आमचो ऑनरेबल सीएम जरूर विचार करतलो आनी आमच्या एम्प्लॉईचेर खंयच्यान अन्याय जावपाक दिवपा ना. आनी जर तर समज अन्याय जाता जाल्यार तेंचे बरोबर आमी गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन सदां तेंचे फाटल्यान एम्प्लॉईच्या फाटल्यान आसतले. ओके, पयलो प्रश्न आसा, तुमी म्हणलें हे प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट आसा तेका तुमचे जे एसोसिएशन आसा ते वेलकम करता हे डिसिजनान, कशें कितें? आमी वेलकम अशी कंप्लिटली त्या भाशेन करना. आतां ज्या तरेन पळय आमी गायडलायन्स तयार केल्यात त्या तरेन हें जावपाक जाय. ह्यो ज्यो पळय गायडलायन्स आसात ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई ह्यो लागू जाल्ले आसात आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान हें सर्क्युलर ह्याच भाशेन काडिल्लें आसा आनी त्याच भाशेन गोवा गव्हर्नमेंटानूय त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो अशें हांव मागतां. आनी एक तुमचो प्रश्न आशिल्लो एचओडी कडेन जो पावर वता, तुमी हॅपी आसा म्हणल्यार तुमकां दिसता की तो जो एचओडी कडेन पावर आसा तो तुमकां दिसता वेयचो असो काय कशें कितें आसा? आमकां एसोसिएशनाचें स्पश्ट मत आसा एकाच एचओडीक हो पावर दिवचो न्ही. तेची रिव्ह्यू कमिटी करची, त्या कमिटीक त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो अंडर सेक्रेटरी घेवचो, एचओडी घेवचो, 4 जाणी तेंची इंटरनल त्याच डिपार्टमेंटाचे 3 जाण मेंबर घेवचे आनी एक मेंबर जर समज जमता जाल्यार आमचो एसोसिएशनाचो घेवचो, जेणे करून खंयच्या एम्प्लॉईचेर अन्याय जावचो न्ही. एचओडीचेर तर समज ताका रायट दिलो जाल्यार तो आपल्या जाय तरेचो तेजेर कायदो लागू शकता आनी तेजेर एम्प्लॉईचेर अन्याय जावपाची दाट शक्यता आसा. तो आपल्या पर्सनल रिवेंज घेवपाक शकता त्या एम्प्लॉईचेर आनी हो अन्याय तेजेर सामको अवश्य जातलो. एचओडी फुल्ल रायट गव्हर्नमेंटान दिवचो. आनी एक अशें आसता गव्हर्नमेंट सर्वंटाक पळोवपाचो लोकांचो असो नजर आसता की सुशेगाद काम, आनी खूब लोकांचें आसता म्हणटा कोणूय जर काम चुकारपणां करता जाल्यार ताका म्हणटा तूं गव्हर्नमेंट जॉबाक आ रे काय म्हणटा. सो ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? कारण हो ह्या गजालीक लिंकूच आहा की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज सुशेगाद काम करता नाल्यार ते टायमार काम करिना. ह्या गजाली कडेन तुमचें एसोसिएशन कशा तरेन पळयता? जेन्ना ही इंटरनल कमिटी फ्रेम जातली, जेन्ना हे मेंबर काडटले, ते मेंबर ह्या असले एम्प्लॉईचेर अवश्य नजर दवरतले आनी तेंचो रिमार्क नोंद करून दवरपाचें एक रजिस्टर दवरचो. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक प्रत्येक सेक्शनान एक रजिस्टर दवरचो तेंचो रिमार्क नोट करपा खातीर. जेन्ना ही कमिटी काडून दवरतले
त्या टायमाचेर अवश्य हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. कित्याक एक प्रकारची भंय उरतली की ही कमिटी काडी आसा हे आपल्याचे वॉच दवरतले आनी पब्लिका कडेन जेन्ना पळय उलयता बसून न्ही, जेन्ना पळय बिहेव करता तेंची कामां करता त्या टायमाचेर हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंट एम्प्लॉईक, सगळ्या गव्हर्मेंट तेंची बिहेवियर मातशी तुमी चेंज करची, बरे तरेन तुमी वर्तणूक दाखोवची आनी काम जें पळय आसा तें काम स्पिडीन व्हरपाचें, तांकां गायड सारकी करपाचें, हें तुमी प्रत्यक्षां हाडचें आनी आमी गव्हर्मेंट सर्वंट हे लेझी न्ही पूण सिन्सियर आसात आनी डेडिकेटेड आसात हें दाखोवन दिवचें. तुम्ही म्हटलं सीएमा कडेन तुम्ही आता हे घेऊन वतले, सो केन्ना डेट बी अपॉइंटमेंट घेतला तुम्ही सीएमाची? आमी एक फाल्यां आमी सीएमा दितले, तेजे नंतर आमी एक अपॉइंटमेंट लेटर करतले सीएमाक ऑफिशियली आनी आमचे डेलिगेशन सीएमा वचून हे अवश्य आमी डिस्कस करतले. तशेंच चीफ सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करतले, हेजे बद्दल अवश्य विचार करचो, कित्याक अजून वेळ गेलो ना, जस्ट रिसंटली इम्प्लिमेंट जाला, हेजे अवश्य विचार करचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ज्यो पळय गायडलायन्स आसात त्या प्रमाणेच हे आमची गायडलायन्स आसात तश्योच त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो, जेणे करून सगळी गव्हर्मेंट सर्वंटांक बरें बी दिसतलें आनी कोणाचेर अन्याय बी जावपाक. त्यो गायडलायन्स बीन कितें तुमकां ऑलरेडी येयल्या गव्हर्मेंटान कितें फ्रेम बीन केल्या ना, जाल्यार? अजून पर्यंत आमकां त्यो गायडलायन्स आयले ना, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो गायडलायन्स आमचे कडेन आसा, ऑलरेडी आमचे कडेन आसा. ओके, थँक्यू. आनी कोण उलयता? हय सांग. आमचो ट्रेजरर श्री अभय मांद्रेकर. आं. आता जशें तुमकां आमचे जे प्रेजिडंट प्रशांत देविदासान सांगल्या त्या पद्दतीन की पेपरार जेन्ना येयले की गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां काडले वतले म्हणून, हे कोणी चुकीचे अर्थ घेवपाचो ना. कित्याक लागून सगळ्यान ज्या पद्दतीन पेपरार येयले त्या पद्दतीन सगळ्यांक अशें जालें की चल बिचल जाले सगळे जाण, की सगळे फोन करपाक लागले, बाबा तुमी कितें करतात, गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन आसा ते कितें करतात, तुमी एग्री म्हणजे तुमच्या प्रेजिडंटान एग्री जाला पूण कशें आसा, बरी गोश्ट आसा म्हणजे खरेंच. आता फाटल्या दिसांनी कोविड आसलो, कोविडाच्या टायमाक रात दीस म्हणटा ते गव्हर्मेंट सर्वंटान काम केलें आनी अत्यंत म्हणटा ते आपले लायफ सुद्दां सोंपयलें, कळ्ळें न्ही. सो गव्हर्मेंट सर्वंट जो पळय पयलीं आसलो, कोण कोण म्हणटा की गव्हर्मेंट जावं गव्हर्मेंट आनी कोण असो बी आसा न्हू, आतां ती परिस्थिती ना. आतां सांगपाचें म्हणजे कशें आसा की सगळे चडशे युथूच आसा आनी बऱ्यापैकी काम आपली जी पळय गव्हर्मेंट सर्वीस आसा आनी पब्लीक सर्वीस दिवपाक जाय ती बऱ्या पैकी दिता. आनी आमचे सुद्दां आमी हांगा गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन आसा, आमी सुद्दां आमचे फिल्ड वर्क आसा न्ही तो सुद्दां मुद्दामून आमी डिपार्टमेंट वायज आमचे चालूच आसता. भितरले इंटरनल पळोवपाक बाबा की भोवन जो पळय गव्हर्मेंट सर्वंटांचेर पळय आरोप जाल्लो जाता तो कित पर्यंत खरो आसा, आमी सुद्दां त्या डिपार्टमेंटांनी वचून मुद्दामून चवकशी करता. आमचे बाबा आसा न्ही की तुमच्या डिपार्टमेंटान अशें अशें चलता रे, जाता चलता. प्रॅक्टिकली सुद्दां वचून आमी विजीट केल्ले आसा, म्हणजे न चुकता न कोणाक धाडटाना बाबा हय अशें अशें चलता जाल्यार हय ही योग्य बातमी, ही बाबा तूं करता हें सारकें न्हू अशें सुद्दां सांगपाक आमी आसा. पूण एकूच कशें आसा, तुमी ह्या प्रेस माध्यमांतसून एक सांगूंक सोदता की तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते भिवपाची गरज ना. कित्याक लागून की आमी जर आमचें वेवस्थीत काम केलें तर आमकां कांय जावपाची गरज ना. कित्याक आमी जर आमकां जी सेवा आसा ती आमी सेवा बऱ्यापैकी केली तर आमचेर सुद्दां कोण आरोप घेवपाक शकचो ना. आनी बेश्टे बीन घोडायेतर आरोप सुद्दां केले जाल्यार तुमच्या वांगडा सदांच म्हणटा तशी गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन आसा हो आसतलो. आनी त्या पद्दतीनूच आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्दां आनी सरकार हो आमचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना ही आमकां खात्री आसा. देव बरें करूं. जालें. तुका बंद करता.